Upay amchi gasan tuja moga ogu ami tuga sasnacha sasna upayamchi rasa tuja moga ogu ami tuga sasnacha sasna Chasuya Ailoya Devacha Puta Chasuya Ailoya Devacha Buddha Usuyamka Tuja Jeona Mesa Saucha Ami Kuri Devachi Uli Usuyamka Tuja Jeona Mesa Saucha Ami Kuri साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू हे सांजे नव्यान तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुका बुजूंक तुका नमस्कार करूंक तुका वंदूंक आनी ह्या वेळार तूं खरेपणी आमचे मुखार आजी रासाय म्हणून आमी सोत मानता Lord, we believe that you are truly present in the most blessed sacrament. तुजेर आमची नदर दवरून हे सांजे तुज्या पांयाशी हो थोडोसो वेळ सारूंक आमकां तुजें बोळ दी आमकां तुजो आत्मो दी आमचे बरोबर तूं राव सगळे खालतीकायेन सगळ्या मोगान सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या बळान आनी सगळे सुक्तेन आमची मान खोल बागावून सोम्या ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमी तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करता
ह्या वेळार जण एकलो आमी आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर दवरुया. पळय ताका इल्लोसो वेळ. तुजी भावना तुजी चिंतना ताच्या मुखार उक्ती कर. आयचो विशय आमी घेतला वायटाचेर जोत मेळोवंक जेजू आमचें बळ. To gain victory over death, Jesus is our strength. नदर दवर जेजूचेर ताचे लागीं इल्लोसो वेळ ओगेपणान उलय. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू, तूं खरेपणी ह्या उंड्यांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. तुका पळोवन म्हजो उस्कार घेता आसतना हांव तुका म्हजे भितर घेवंक सोदतां जेजू. तुका पळोवन म्हजो उस्कार भायर सोडटा आसतना सगळें म्हजे भितरलें वायट हांव भायर उडयतां जेजू. वायटाचेर जोत मेळोवंक तूं म्हजें बळ. Lord, here I am, looking at you. Lord, I am weak, but with your strength, I will gain victory over evil. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या भारतान आमची भाव भयणां, हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळी मनोवंक तयारी करतात. वायटाचेर जोत आयज ती मनयतली. आमी आमच्या जिवितान सगळे तरेचें वायट जें आसा ताचेर जोत व्हरूंक जेजू आमचें बळ म्हूण मानून घेता. काळोखान जेजू खरो उजवाड म्हूण आमी मानून घेता. ह्या पासत सगळें जें वायट आसा, सगळे वायटाचे जे प्रकल्प आसात, वायटाच्यो ज्यो मांडण्यो आसात, वायटाची हातयारां आसात, ती जेजूच्या पांयाशी दवरया. Place all that is evil in this world in your sight at the feet of the Lord. Let him take control. All that is bad in our system, all that is evil in this world, all that is evil in our personal lives, all the instruments of the evil one, let us place them before the Lord at his feet, because he is the most powerful Lord. जेजू, तुज्या जोइतान आमकां जोइत मेळय. तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी, तू चरवा,
सदा. सगळी गाऊया. तू है स्वामी तू जरवा है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. सुन गाऊया. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा. नोदोर आमची ह्या वेळार आमी भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरुया. आयज हो सोयेक घे जेजू लागीं उलोव. आयज हो सोयेक घे जेजूक तुजें जिवीत दाखोव. आयज हो सोयेक घे जेजूक तुजो समाज दाखोव. आयज हो सोयेक घे तुका जें स्वता तें वायट जेजूच्या पांयाशी दवरूंक. ह्या वेळार जेजूक तुज्या दोळ्या मुखार दवर. जरी तर तुज्यान जाता तुझे दोळे धांपून जेजूक तुज्या दोळ्या मुखार हाडूंक ह्या वेळार तें कर. क्लोज युअर आयज. बी इन द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड.
to feel His presence. Look at Him. Fix His image in your eyes. Fix Jesus in your eyes. Keep Him close. Be with Him. All over you, all around you, let only Jesus be there. तुझे भोंवतणी, तुझे भितर, तुझे भायर फकत जेजूक दवर. भोव पवित्र संस्कारान जेजू ह्या वेळार तुजे पासत आजीर आसा. संसार सरोपर्यंत तुमचे सांगाता हांव आसा ही भासावणी तुका दिवन हो जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारान आयचे सांजे तुजेच पासत आजीर आसा. बघून घे ताका. Feel Him all around you. तुझा उस्कार घेता आसतना ह्या वेळार जेजूक तुजे भितर घे. Breathe in Jesus. Forget about everything else. Just breathe in Jesus. फकत जेजूक तुजे भितर उस्कारांतल्यान घे. Receive Jesus in you. Jesus. As you breathe in, say the name of Jesus on your lips. तुझ्या ओंठांचेर जेजूचें नांव घे. जेजू. जेजू. Jesus. 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 Jesus, 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 Moja Jesus, 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 my Jesus. Moja Jesus, Moja Jesus, 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 Moja Jesus, Moja Jesus. जेन्ना आमी आमचे भितर घेता तेन्ना सगळें वायट आमचे भितरलें नपयत जाता. वायटाची पदवी तुटोन वता. When you have Jesus in you, all the powers of evil are broken. Be released. Be free from all evil. Because Jesus is here in you. जेजू तुझे भितर येवन सगळ्या वायटाची पदवी तोडून उडयता. Feel Him in you. Feel the presence of Jesus in you. Jesus. Jesus. जेजू म्हाका सोडूय. जेजू सगळें वायट
तोडून उडय. म्हज्या जेजू जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत. कसलेय पातक तुका सतायता जाल्यार, कसल्याय वायटाची तुका भिरांत दिसता जाल्यार, ह्या वेळार जेजू मुखार तें उक्तें कर. If you are in any type of trap, if you feel you are being controlled by any external power, any black magic, any other evil power that you feel might be on you, open it up. तुका चुकतो कर जेजूच्या हातान दी. आपल्या रोगतान तो धुवून काडटा, सगळें तोडून उडयता, सगळें वायट जेजू भस्मून उडयता. वायटाचेर पातकाचेर जोत आमकां दिता. जेजू 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 म्हज्या जेजू वायटाचेर जैत मेळोवपाक जेजू आमचें बळ. जेजू आमकां आपलें बळ दिता आपल्या उतरांतल्यान. ताच्या उतरांतल्यान सगळ्या वायटाचेर झूज मांडूंक आमकां घोटाय मेळटा. जेजूचें उतर, बळादीक उतर ह्या वेळार आमच्या कानार सादूं दी. ताच्या उतरान आमचे भितरली कसलीय वायटाची पदवी आसा जाल्यार मोडून वचून दी. सरेंडर युअरसेल्व्स. तुकाच जेजू मुखार दवर. हें उतर आयकूंक तयार जाव.
बेस्तें आयकूंक न्हय, पूण ह्या उतरान तुजे भितरलें सगळें वायट नपयत जावं, तुज्या भायल्यान जें कितें वायट आसा ताची पदवी तुजे वेली नपयत जावं. ह्या देवाच्या उतराक कान दी. Surrender before him. All to Jesus I surrender. All to him I freely give. I will never love and trust in his presence daily. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. भाग्योंत लुकासान बरयल्लें जेजूचें शुभ वर्तमान ह्या वेळार आमच्या कानार सादवता. चितान ऐकुया, चितान पळोवया. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोफूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय? ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलीं ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक हाडयलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत? जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो.
Vaittacher zoit वरूंक जेजू आमचें बोड. To be victorious over evil, Jesus is our strength. जेजूच्या पांयाशी रावूनच थोडोसो नियाळ ह्या विशयाचेर ह्या वेळार आमी करुया. आमची नदर, आमचे कान जेजू लागीं दिवया. ह्या नियाळांतल्यान तो आमचे लागीं कितें उलोवंक सोदता तें समजुया, आयकुया, जिवितान व्हरूंक प्रयत्न करुया. In today's world, we see when someone has committed a crime but has been freed because he or she has some influence or political power. When someone has been promoted at work because of influence. When bad, illegal deeds are rewarded. Such as online betting or gaming. Latest brands and trends taking our focus away from the life of God. An example we can take of was yesterday was All Souls Day, but instead of us trying to become saints, the worldly trends are encouraging us to become ghosts. Seeing all these things happening around us, sometimes we may be tempted to follow in those ways. Sometimes we may feel, if the world is doing it, if everyone is doing it, why can't I live that same life? But today, we are called on by the Lord to set out a good example for others. Show the people around us that we are living examples of Christ by doing good. Letting others see Jesus Christ at work in us is a powerful form of witness that will want others also to live good lives. As we see in Matthew chapter 5, verse 13 to 14, you are the salt of the earth. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Taking this advice of Jesus Christ, we may feel that it's sometimes difficult, but let us remember that we can't do this alone, and
we must pray for the guidance of the Holy Spirit. Let us remember that it is important to live faithfully each and every day. It will be difficult at times, but to lead good lives, we will require sacrifice. Let us understand that to live with the love of God every minute of every day is more rewarding. Vaittacher zoit. Victory over evil. आयकूंक बरें दिसता. संवसारांत जायते भाशेचे वायट घडटा. भोव करून ह्या काळान बरेपण चिड्डायन वायट चडशी पडटा. आनी वायटाचेर जोत हाडूंक जायतीं आमची भाव भयणां फुडें सरतात. जावं तें वायट मनशाचे आड, जावं तें वायट हे सोबीत सृश्टेचे आड, जावं तें वायट देवाचे आड. मेजूक जायना तितलें वायट आयज दोरेक गोडेक घडटा आख्या संवसारांत. आमचे जायते भाव भयणां एक्टिविस्ट भोव करून वायटाचे आड झुजतात. वयल्यान तांकां कितें मेवता? बोलतो तांकां वायट उतरां उलयतात, तांकां वायट कोत्तात. आपणाक दिल्ली पदवी तांचेर चलोवन तांकां दुखयतात. भोव मोगाला जेजू, भुरगेपणान चोयल्लो संवसार हो संवसार न्हू. जायतें बदलप जालां. बऱ्या मनशाक ओदीक दुमाडो, वायटा आड झुजतात तांकां ओदीक त्रास. पूण जे कोण ह्या संवसारांत वायट करतात तांकां आमी खुशाल पळयता. हें कशें घडलें, हें कशें घडटा हो प्रश्न म्हज्या मनांत. वायटाचे आड झुजतले जाल्यार मोगाला जेजू तुजो आशिर्वाद आमकां जायो.
वायटाचे आज जुस्तलो जाल्यार मोगालाची तुज सारकें मन आमकां जाय, तुजी जाणवाय आमकां फावो जाय. वायटाचे आड जुस्तलोच जाल्यार जेजू, म्हजे भितर जें वायट रिगलोलें आसा ताचेर आड हांवें पयलें झुजोंक जाय. संवसारांत हजारांनी वायट चालू आसतलें, पूण म्हज्यो वायट संवयो, म्हज्यो वायट चाल्यो जोरी तर हांव म्हजे भितर दोतां, जोरी ते वायट संवयर हांव जियेतां, जाल्यार संवसारी वायट वस्तूचेर हांव जोईत कसो व्हरतलो. काय बरो कुंसाराचो साक्रामेंट तुवें म्हाका फावो केलो. वर्साक कितले पावटी हांव कुंसार जाता काय, कितले पावटी हांव हो सोयोग घेता काय, म्हजेच भितरल्या वायटाचेर हांव जोईत व्हरतलो म्हूण कितलेच पावटी हांव निचव कोता काय. मोगाला जेजू, दर एक मनीस अशें करून चिंतीत जाल्यार आपूण आपणाचे भितर जें वायट आसा ताचेर जोईत व्हरतलो जाल्यार ह्या संवसाराची जोईत जातली. वायट ह्या संवसाराचे नाटक जातले. मोगाला जेजू, आमकां तुजे कृपेन भर, आमकां तुजे जाणवायेन भर. बरें वायट हाचे बदल आमकां उंतर करूंक शिकय आनी अशेच तरेन वायटाचे जोईत व्हरूंक आमकां तुजें मार्गदर्शन फावो. जेजू, तुझें आत्म्याचें बळ आमकां जाय. आमचें झूज मारेकार, आमचे मुखार खूब वायट आसा. वायटाचेर झूज दुनिया सोंपता तसलें न्हय. वायट सोंपताशें दिसता तितलें आनिकूय उत्पन्न जाता. ह्या पासत बरेपण उत्पन्न जायत रावूंक जाय. As the evil grows, Lord, let our goodness keep growing in you. Let our strength keep growing in you. तूं एकलोच संवसाराचो खरो उजवाड. हो सगलो काळोख नपयत करूंक तुज्याच उजवाडाची गरज दुनिया. ह्या पासत तुजे लागीं आमी आमची प्रार्थना दवरता. तुजे लागीं आमी मागता. दिमेर रावन तुजे काकुतीक आमी उलो मारता. जेजू, तूं म्हजे भोंवतणी ह्या वेळार आसाय. I can feel you all around me, Lord. जेजू, तूं म्हजे भितर आसाय. I can feel you inside me, Lord. हें भाग म्हाका फावो कर to feel you. तुका भोगूंक दुनिया म्हाका तुजें भाग फावो कर ह्या वेळार. Let me be
your humble, simple servant, Lord. वायटाचेर झूज मांडटलो जाल्यार तयारी गरजेची म्हूण तुवें सांगलां. बरेपण बांदतलो जाल्यार तयारी गरजेची म्हूण तुवें सांगलां. जेजू, तुजे विरेंत आमच्यांनी तयारी करूंकूच जायना. Without you we are nothing, Lord. Without you we cannot win. Without you we cannot even properly fight. ह्या पासत दुनिया तुजो आशीर्वाद आमी मागता. सगळी आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. दुनिया आमच्या काळजांत. ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेरूच आसूं दी. तुका दिसता जाल्यार ह्या वेळार दिमी घाल. बी हंबल बिफोर हिम. बिलीव that he wants to come in you and be in you. He wants to fight for you. तुजो देव तुजे पासत झुजता. केद्याय व्हडल्या वायटाच्यान तुजेर जोईत मांडूंक जायना. कितले वायट वरिश्ट आयत जाल्यार तुका हारोवंक ताच्यान जावचें ना. Look at him and believe that he is there. तो तुजे बराबर आसा तुजे पासत झुजूंक, तुका जोईत मेळूंक. दुनिया म्हज्या जिवितान वायट सुवाय आसा. ह्या वायट सुवायाचो हांव शिकार जाला. ह्या वायट सुवायाचो गुलाम जावंक पावला. दुनिया तुजें जोईत जाय. I need your strength, Lord. I need your victory. दुनिया म्हजें वायट म्हणल्यार म्हजे भोंवतणी चलता तें सगळें. The system around me. ह्या संवसारान जी मांडावळ आसा आनी भांडावळी आसात, वायटाचो सांगात दितात दुनिया. बरें करतात तांकां, प्रमाणीक आसात तांकां जोईत मेळना. दुनिया पूण तूं बराबर आसाय जाल्यार प्रमाणीकपणाचें जोईत जातलें. तूं बराबर आसाय जाल्यार बरेपणाचें जोईत. I believe, Lord, that you will give me victory when I do good. I believe, Lord, and pray to you. Give me your victory when I am good. सगळे जे कोण बरे आसात तांकां तुवें जोईत फावो कर. वायटाक तुजे पदवेन हारय. दुनिया म्हाका जोईत जाय दुयेंसाचेर. म्हजी भलायकी बिगडली जाल्यार सगळेंच बिगडलें. बरी भलायकी आसा जाल्यार जायत्यांचेर वो जायत्या वायटाचेर म्हज्यान जोईत व्हरूंक जाता. दुनिया पूण आयज ह्या समाजान जियेता आसतना कितलें प्रदूषण, so much of pollution. It affects my health, Lord. And my health cannot win over the pollution. My health cannot win over the poison around me. तुजें जोईत म्हजे भलायकेक दी. Grant me the victory. जेजू राजकी मळारूय ह्या दिसांनी झुजां चलतात.
कोणाचें जैत जातलें, कोणाची हार जातली. दुनिया जांच्या जैता वरवीं बरेपणाचें जैत जातलें तांकां जैत दी. जांच्या जैता वरवीं बरेपणाची हार जातली तांकां हारोय दुनिया. वायटाची हातयारां जाल्यान तांकां हारोय दुनिया. बरेपणाची हातयारां जातात तांकां जैत दी दुनिया. आनी ह्या आमच्या झुजाची तयारी चलता आसतना आमकां दुनिया सगळ्या तुज्या परजेक आमचे दोळे उगडूंक फावो कर. हेल्प अस टू अंडरस्टँड. Don't let us get carried over, Lord. तूं आसा जाल्यार जैत आसा. तूं आसा जाल्यार भलायकी आसा. तूं आसा जाल्यार भिरांत ना. तूं आसा जाल्यार सगळें आसा दुनिया. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी ह्या वेळार वेता. तुजी सगळी मागणी ह्या वेळार ओगोच रावन देवा मुखार दवर. Silently bring forth all your prayers before the Lord. He is listening. आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजू बराबर आमी वायटाचेर जैत व्हरतल्या, काळोखाचेर आमी जैतिवंत जातल्या हो भरवसो धरून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
Moja Jesus, 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 Moja Jesus, 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 Moja Jesus. Jesus, oh, Moja Jesus.